प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, भाग्यवंत जोआवाचे पयले चिटी वेले वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव जावन आसा मोग, आनी मोग म्हणल्यार तोच आमचो देव. आमी जेन्ना आमच्या जिवितान मोग म्हूण करता, आतां कोणाचो मोग आमी करता, तो मोग स्वार्थी म्हूण जावन आसा. जेन्ना आमी मोग करता, दुसरी मनशां परतून आमचो मोग करतली म्हूण आमकां आशा जावन आसा. आमी जेन्ना दुसऱ्यांचो मोग म्हूण करता, ती आमकां समजून म्हूण घेतली आनी आमकां एक्सेप्ट म्हूण करतली म्हूण आमी एके भाशेन आशा म्हूण दवरता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचो मोग करता, आमी सदांच कितें दुसरें चिंत्ता, पूण देव जेन्ना आमचो मोग करता तो फुडें फाटीं पळयना. आमी जरी पातकान पडटा तरी तो आमचो मोग करता आनी आमकां एक्सेप्ट करता, कित्याक आमी ताची लागशिल्लीं भुरगीं जावन आसात. आनी तो वाट पळयत आसता केन्ना म्हूण आमी समजून घेतल्या आनी परतून तेचेशी येतल्या. तेच मोगाची वाट आनी शिकवण आयचे शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू दाखोवन म्हूण दिता. जो मोग आमी देव जावन आसा म्हूण वळखता, तेच रूप जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें. तेच्या जिविताचेर आमी नदर घालता, तो आमकां सदांच मोगाची वाट म्हूण दाखयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जीं मनशां थंय हजीर आसलीं, तांच्या जिविताचेर नदर घालून ताका चुरचुरेशें दिसता. आनी शेवटाक देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन तो तांकां सगळ्यांक धादोशी म्हूण करता. कितले फावट म्हूण आमच्या जिवितान दुसऱ्यांच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, आमकां चुरचुरेशें दिसता. कितले फावटी म्हूण आमी आमच्या जिवितान जे इम्पॉर्टंट आनी अर्जंट कामां आसात ती सगळीं सोडून दुसऱ्यां पासत आमी आमचो वेळ दिता. तांकां देवाचो तो मोग एक्सेप्ट आनी अनुभव करूंक आमी वेळ म्हूण दिता. बरेच फावट आमच्या जिवितान दुसरे केन्ना आमकां आदार म्हूण मागता, आमी आमचें अर्जंट काम आसात तेचे फाटल्यान म्हूण धांवता, पूण तांकां वेळ दिना. आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां सदांच दुसऱ्यान पासत आमचें जिवीत फुडें व्हरून तांकां दिवंक म्हूण आमकां आपयता. सर्वीस वीच इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड बट जनरस एंड विथ अ होप ऑफ लायट. आनी ते पासत सदांच जेजूचे जिविताचेर जर आमी नदर घालता, तो जावन आसलो तोच उजवाड. आनी तो उजवाड आपल्या कुडी रोगता वरवीं मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता, तो आमकां म्हूण दिता. कित्याक आमी सदांच जिवितान घोटाय आनी देवाची कृपा मेळोवन दुसऱ्यांक तोच मोग आमी दिवंक फावो जावं म्हूण तो आमकां आदार आनी कृपा दिता. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना आमी स्वार्थी मोग सोडून एक जनरस मोगान देवाची कृपा दुसऱ्यांक पूण तेंच्या जिवितान कुशाल बरीत जावंक आमी दिवंक फावो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.